पुराय गोंयांत सध्या पावसाची धुमशणां सुरूच आसा। वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या नेटाच्या पावसाच्या तडाख्यात वेगवेगळ्या वाठारांत झाडांची पडझड जाली। पावसाचो नेट वाडिल्ल्यान न्हंयाच्या उदकाची पातळी वाडून पूल तशेंच रस्ते लेगीत उदका पोंदा गेले। तशेंच कांय वाठारांत लायटीचे खांबे पडून बरेच लुकसाण जालेल्याचें कळटा। पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत जालें। राज्यांत सध्या पावसान बरोच नेट धरला। बुधवारा वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ले हे नेटाच्या पावसान जनजीवन विस्कळीत जाले। पावसाचो नेट वाडिल्ल्यान न्हंयाच्या उदकाची पातळी वाडली, तशेंच पूल रस्ते उदका पोंदा गेलेल्याचें कळटा। कांय वाठारांनी झाडां तशेंच लायटीचे खांबे पडले आनी बरेच लुकसाण जालें। गोंयांत सेगीत पडपी पावसाक लागून आनी हवामान खात्यान दिल्ल्या उटंगराच्या पावसाच्या शिटकावणे उपरांत शुक्रारा म्हटल्यार 4 जुलयाक राज्यांतल्या सगळ्या शाळांक सुटी लेगीत जाहीर केलेली आसा। शिक्षण खात्यान ह्या विशींचें परिपत्रक जारी केलां। ल्हान भुरग्यांच्या सुरक्षेचे नदरेन हो निर्णय घेतला। आदिवासी हो भाजपाचो DNA। म्हजे जरी आदिवासींकडेन रक्ताचे नाते नासले तरी सामाजीक नाते घट आसा, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हणीत आदले मंत्री गोविंदाचेर फोग काडला। दुसरे वटेन सभापती रमेश तवडकरांनी गोविंदाक उजरावन काडलो। सगळे केले भाजपान। पर्रीकरा फाटोफाट मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे खूब योगदान आसा। अशें आसतना मदींच कोण तरी हळूच आयलो आनी सिक्सरी मारून गेलो म्हणून तवडकराचो तोमणो। आदलो मंत्री जाका मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळांतल्यान हालींच काडून उडयला त्या गोविंद गावडेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पयलेच खेप भौशीक कार्यावळीत बरोच सोलून काडला। आदिवासींकडेन म्हजे जरी रक्ताचे नाते नासले तरी सामाजीक नाते आसा। जांचे रक्ताचे नाते आसले ते आयले आनी ते गेले अशें म्हणीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोविंदाचेर उतरांचे फार पेटयले। म्हज्या काळात जितलें काम आदिवासीं खातीर केलां तितलें आनी कोणाच्याच काळात जावंक ना अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलें। ह्या देशांत वेगवेगळी जनजाती आसात। हेर लोकां परस तांच्यो वेगळ्यो समस्या आसात। हे काँग्रेसीक केन्नाच कळ्ळें ना, पूण तेन्नाचे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीन जनजातीय मंत्रालय तयार करून ह्या लोकांक न्याय दिवपाचें काम केलें अशें केंद्रीय आदिवासी जनजाती मंत्री जुएल ओरम हाणें सांगलें। आदिवासी मंत्रालया कडेन पयशांचो कसलोच उणाव ना। तुमी फक्त कामां करात, आमी तुमकां पयशे दीत रावतले म्हूण केंद्रीय आदिवासी जनजाती मंत्री जुएल ओरम हांणी म्हटलें। सांग्या आयोजीत केल्ल्या धरती आबा जन भागीदारी अभियान कार्यावळीत जुएल ओरम उलयताले। 5000 आदिवासी फामिलींक पक्के घर जाय तेन्ना केंद्रा कडल्यान 100 कोटी आनी राज्य सरकाराचे 200 कोटी रुपया मेळ्ळे जाल्यार ह्या लोकांक घरां बांदून दिवपाक बरें पडटलें म्हणून सभापती रमेश तवडकर म्हणटा। गोंय दुकानां आनी आस्थापना कायदो 1973 प्रमाण दुकानां आनी कार्यालयांनी बायलांक सांजेच्या वेळार 7 ते सकाळी 6 मेरेन काम करपाक सरकारान परवानगी दिल्या। मात बायलांनी त्या खातीर लेखी मान्यताय दिवची पडटली। बायल कामगारांक हाडपाची आनी पावोवपाची सोय संबंदीत कार्यालयांक करची पडटली। तशेंच खंय काम करता थंय CCTV कॅमेरा बसोवपाच्योय संबंदिताक सुचोवण्यो दिलेल्यो आसात। ह्या विशींची अधिसुचोवणी कामगार खात्या कडल्यान जारी केल्या। पिर्णा गांवच्या रस्तो रुंदीकरणाच्या विशया वयल्यान RGPचो मुखेली मनोज परब आनी दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडीस हांच्या मदीं बरेच पेटले। खासदार विर्यातो पिर्णा गांवांत येवन राजकारण करता। ताणें पयलीं आपल्या मतदारसंघातले प्रश्न सोडोवपाक जाय म्हणून RGPचो मुखेली मनोज परबान आरोप केल्लो। ताका आतां खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीसान प्रत्युत्तर दिलां। जेन्ना भाजपाचे गैरकारभाराचेर काँग्रेस आरोप करता तेन्ना मनोजाक मिरची कित्याक लागता अशें कॅप्टन विर्याटोचें म्हणणें। ताचे हे अशे वागणुकीक लागून तो आपूण भाजपाचो दलाल आशिल्ल्याचें सिद्ध करून दाखयता असो आरोप खासदार कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीसान केलेलो आसा मनोज परबाचेर। हालीं तेंपार गोंयांत फटवणुकीचे नवे नवे प्रकार उक्ताडार येत आसा।
खंयच्या ना खंयच्या माध्यमांतल्यान लोकांक फटोवपाचे हे प्रकार चालूच आसा. अशेंच माड्डोळच्या एका बायलेक टेलिग्रामाच्या माध्यमांतल्यान 1.5 लाखाचो गंडो पडलो. नोव्हेंबर म्हयन्यांत एका अनवळख्यान टेलिग्रामा वयल्यान माड्डोळच्या एका बायलेक कॉन्टॅक्ट केलो. पयशे डबल करता म्हणून सांगून टेलिग्रामाचेर तिका लिंक धाडली. ती डावनलोड करपाक सांगली. त्या उपरांत तिचे कडल्यान 50,000 घेतल्या उपरांत 1 लाख रुपया ताणें घेतले. पूण पयशे तिका परतून मेळोंक नाशिल्ल्या कारणान तिणें माड्डोळ पुलिशेंत कागाळ केली. उपरांत पुलिसांनी अनवळख्या आड हो गुन्यांव नोंद केलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. मजगतीं रिचार्ज पॅकेजीच्या नांवा खाला सांखळेच्या एका बायलेची ऑनलायन फसवणूक जाल्ल्याचें कळटा. एका कंपनीचो अधिकारी आशिल्ल्याचें सांगून एका अनवळखी मनशान सांखळेच्या गोकुळवाडी वाठारांत रावपी एका बायलेक 40,000चो गंडो घातलो. कांय दिसां पयलीं आदले उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकर आनी पेडण्याचे विद्यमान आमदार प्रवीण आर्लेकर हाणें एकमेकांचेर ड्रग्स विक्रीचे आरोप केल्ले. ह्या फाटभुंयेर काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन भाजप सरकाराचेर बरोच फोग काडला. काँग्रेस म्हणटा आमदारांच्या ह्या विधाना वयल्यान गोंय जे आसा ती देशाची ड्रग्स राजधानी आशिल्ल्याचें तांणीच सिद्ध केलां खंय भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी. तशेंच भाजप फुडारी ड्रग्स वेव्हारांत घुस्पल्यात हेवूय हातूंत स्पश्ट जाता अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. ह्या दोगांय सयत ह्या प्रकरणांत आनीक कोणाचो आस्पाव आसा काय हाची पुलीस चवकशी जावपाक जाय म्हणून काँग्रेसीन मागणी केल्या. पेडण्याचे लोक हे स्वाभिमानी पेडणेकार म्हणून वळखतात. मात थंयच्या ह्या दोनूय फुडाऱ्यांच्या वक्तव्यान पेडणेकारांच्या स्वाभिमानाक धपको बसला. आसगांवकर आनी पेडण्याच्या कायदो आनी सुवेवस्थेचेर प्रश्न उपस्थित केल्यात. ताणें सरकाराक उक्ताडार हाडला. ह्या प्रकरणांत भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हो भाजप फुडाऱ्यांक पक्षाची बदनामी जावची न्हय हाची जतनाय घेवपाक सांगता. तांकां गोंयच्या ड्रग्साच्या प्रश्ना परस पक्षाची प्रतिमा व्हडली दिसता काय अशें कॅप्टन विरियाटोचें म्हणणें आसा. प्रगतशील नेपाळी समाज समितीचो अध्यक्ष लोकेंद्र सेरपाली आनी हेर पदाधिकाऱ्यांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाची भेट घेतली. ह्या भेटीत दामू आनी नेपाळी समाज समितीच्या पदाधिकाऱ्यां मदीं वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. प्रगतशील नेपाळी समाज समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी बेरेस्तारा भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकांची भेट घेतली. ह्या भेटीत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली आनी महत्वाची गजाल म्हटल्यार पणजे महानगरपालिकेच्या मतदार वळेरेंत नेपाळी मतदारांची नांवां घुसोवपाचें षडयंत्र सुरू आशिल्ल्याचो आरोप कांय दिसां पयलींच उत्पर पर्रेकारान केल्लो आनी आतां गोवा नेपाळी टीव्ही लेगीत सोशल मिडियाचेर बरीच सक्रिय आशिल्ल्याचें दिसून येता. गोंयांत राबितो करून आशिल्ल्या नेपाळी समुदायाच्यो बातम्यो हे माध्यमांतल्यान प्रसिद्ध जातात. दिवचल आनी सत्तरी म्हालांत हुकूमशाही चलता. गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली आनी आमदार विजय सरदेसाय हांणी टिका केल्या. सत्तरी आनी दिवचल हे दोन म्हालां खातीर एकठांय दिवचले आमचो आवाज विजय संवाद कार्यावळ जाली. ह्या म्हालांतल्या लोकांच्या प्रश्नाचेर विधानसभेत आवाज काडटलो अशें विजय म्हणटा. विजय सरदेसायाची आमचो आवाज विजय ही संवाद कार्यावळ दिवचले जाली. सत्तरी आनी दिवचल हे दोन म्हालांतल्या लोकां खातीर ही संवाद कार्यावळ आशिल्ली. ह्या वेळार खण पिडीत कामगारांसयत शेतकारांनी आपले प्रश्न आमदार विजया मुखार मांडले. आलवारा जमिनीचो विशय, आंतरराष्ट्रीय कायदो महाविद्यालय, फेरी सेवा ह्या सारखेले विशयूय लोकांनी ह्या कार्यावळीत मांडले. गोंयांत सेगीत पडपी पावसाक लागून आनी हवामान खात्यान दिल्ल्या उटंगराच्या पावसाच्या शिटकावणे उपरांत शुक्रारा 4 जुलयाक राज्यांतल्या सगळ्या शाळांक सुटी जाहीर केल्या. शिक्षण खात्यान हे विशींचे परिपत्रक जारी केले. ल्हान भुरग्यांचे सुरक्षेचे नजरेन हो निर्णय घेतिल्लो आसा. विद्यार्थ्यां वांगडा शिक्षकांकूय ही सुटी लागू जातली. शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी घरांतूच रावचें आनी हुंवाराच्या उदका पोंदाक आयिल्ले रस्ते, न्हंयाच्यो देगो आनी हेर धोको निर्माण करपी सुवातेंचेर वचचें न्हय असो उलो शिक्षण खात्यान मारला.
जम्मू काश्मीरातल्या किश्तवाड जिल्ह्यातल्या घाटातल्या रान वाठारात आतंकवादी आणि सुरक्षा दळांमदी चकमकी सुरू झाल्यात। आतंकवाद्याच्या हाजेरीची खाशेली माहिती मेळ्ळ्या उपरांत लष्कर आणि CRPFच्या आदारान पोलिसांनी वाठारात सोद आणि घेरावाची कारवाय सुरू केल्या उपरांत ही एन्काउंटर सुरू जाली। आतंकवाद्यांक निष्क्रिय करपा खातीर ह्या वाठारात अतिरिक्त सैन्य सध्या धाडिल्ले आसा। जम्मू काश्मीरातल्या किश्तवाड जिल्ह्यातल्या या घाटांनी रान वाठारात आतंकवादी आणि सुरक्षा दळीं मदीं चकमक सुरू झाली। दिल्ली उच्च न्यायालयान पतंजलीक डाबर च्यवनप्रशा आड कसलीच अपमानकारक वा बदनामी करपी जायरात उजवाडाक वा प्रसारीत करपाक आडयल्ले आसा। च्यवनप्रशा संबंधी टीव्ही जायरातींक हरकत आशिल्ल्या डाबर इंडियान दाखल केल्ल्या याचिकेचेर सुनावणी करतना हो आदेश दिलेलो आसा। ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी जी आसा ती 14 जुलयाक जातली। सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयान पतंजलीक डाबर च्यवनप्रकाश जे आसा ताच्या आड कसलीच अपमानकारक वा बदनाम करपी कसलीच एडवर्टिजमेंट करूं नाका म्हणून आडयल्ले आसा। च्यवनप्रकाशा संबंधीत टीव्ही जायरातींक सध्या हरकत घेतिल्ली आसा। ताका लागून डाबर इंडियान दाखल केल्ल्या याचिकेचेर सुनावणी करतना हो दिल्ली कोर्टान आदेश दिलेलो आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राष्ट्रांच्या भोंवडे खातीर भायर सरल्यात। 2 ते 9 जुलय मेरेन ते घाना, त्रिनिदाद टोबॅगो, अर्जेंटिना, ब्राझील आणि नामिबिया हांगासर भोंवडेर आसतले। सध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना हांगासर पाविल्ले आसा, जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि घानाचो अध्यक्ष जॉन महामा हाणें आक्रा हांगासर प्रतिनिधी मंडळ पातळीचेर भासाभास केली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सध्या घानाक पावले आसा। घानाक ते सध्या पयलेच खेपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाविल्ले आसात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पयलेच खेपे द्विपक्षीय भोंवडे खातीर घानाच्या आक्रा ह्या शहरात पावले। मजगतीं पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन प्रवासी भारतीय जे आसात तांची लेगीत थंय भेट घेतिल्ल्याचें कळटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सध्या 2 ते 9 जुलय मेरेन घाना, त्रिनिदाद टोबॅगो, अर्जेंटिना, ब्राझील आणि नामिबिया ह्या हांगासर आसतले। सध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना पाविल्ले आसात। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आक्रा हांगासर घानाचे उपराष्ट्रपती प्रोफेसर नाना जेन ओपोकू हांकां मेळून द्विपक्षीय सहकार्य तांच्यांनी खोलायेन आडोवपाचे आनी मुखेल वाठारांनी भारत आनी घाना हांचे संबंद घटमूट करपाच्या मार्गांचेर तांच्यांनी भासाभास केली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घानाचे उपराष्ट्रपती प्रोफेसर नाना जेन ओपोकू आंगेमांग हांकां मेळोन द्विपक्षीय सहकार्य खोलायेन वाडोवपाचेर आनी मुखेल वाठारांनी भारत तशेंच घाना हे संबंद घटमूट करपाचेर भासाभास केल्ल्याचें कळटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बेरेस्तारा आक्रा हांगाच्या जुबली हावजांत घानाचो अध्यक्ष जॉन महामा हांचे कडेन द्विपक्षीय बसका घेतली। ह्या वेळार दोनूय देशां मदीं वेगवेगळ्या मळाचेर सहकार्य करपाचेर चर्चा जाली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या घानाच्या ऐतिहासीक भेटी वेळार विचारिल्ल्या प्रश्नांक परराष्ट्र मंत्रालयान जाप दिली। संवसारीक तणावा मदीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घानाक खर संदेश दिलेलो आसा। तांच्यांनी म्हटिल्लें आसा की आतंकवाद जो आसा हे आतंकवाद म्हटल्यार मनीसपणाचे दुस्मान अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें। आतंकवादाच्या आड आमी झुजपाक घानान दिल्ल्या सहकार्या खातीर आमी घानाचे उपकार आठयतात। आतंकवाद्याक आडोवपा खातीर आमचे सहकार्य आनीक घटमूट करपाचें आमी थारायिल्लें आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सध्या 2 ते 9 जुलै मजगती 4 राष्ट्रांच्या दौऱ्याचेर आसतना परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हे 4 दिसांच्या भोंवडेर अमेरिकेत पाविल्ले आसात। परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकरान क्वाड कॉन्फरन्सात वांटो घेतलो। अमेरिकेक वचून ह्या वेळार ताणें जम्मू काश्मीरांतल्या पहलगामांतल्या आतंकवादी हल्ल्या विशीं खासा उल्लेख केलो। तशेंच हेर जायत्या गजाली विशीं लेगीत ते उलयल्ल्याचें कळटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सध्या घानाक आसात। ते 4 राष्ट्रांचे दौरे करता आसतनात परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हे क्वाड कॉन्फरन्स हांगासर वांटो घेवपाक अमेरिकेक पावले। ह्या कॉन्फरन्सांत परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हाणें काश्मीरांतल्या पहलगामांतल्या आतंकवादी हल्ल्या विशीं खासा उलोवप केले। दोन 2025 बिहारात जावपी विधानसभा वेंचणुके आदींच राष्ट्रीय लोकशाही युतीन म्हटल्यार एनडीएन आपल्या एकचाराचो संदेश दिवपा खातीर एक पावल उबारिल्लें आसा, फुडें काडिल्लें आसा एक पावल। बिहार भाजपा कार्यालयाच्या भायर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमाराचे सध्या पोस्टर लायिल्ले दिश्टी पडटात। हे पोस्टर जे आसात ते फकत मुख्यमंत्री नितीश कुमाराचेच न्हय तर तांच्या वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांच्या सायडीक आसात फोटो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांचे संयुक्त हे पोस्टर लायिल्ले सध्या पळोवपाक मेळटात। पोस्टरांनी बरयल्लें आसा की सोच दमदार आणि काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार अशें ह्या पोस्टरांचेर सध्या पळोवपाक मेळटा। हालींच जम्मू काश्मीरांतल्या राजौरी जिल्ल्यांतल्या नियंत्रण बॉर्डरी लागीं आशिल्ल्या शिमेवयल्या गांवांनी पाकिस्तानान केल्ल्या व्हड गोळीबारांचो जनजिणेचेर सामको वायट परिणाम सध्या आजून तो तसो सोंपिल्लो ना तांचेर जाल्लेलो आसा। हो विध्वंस जाले उपरांत भारतीय सैन्य आनी प्रशासनान चलयल्ल्या ऑपरेशन सिंदूर ह्या खाला पुनर्बांधणीचें हे काम सुरू जाल्लेलें आसा आनी ताका लागून थळाव्या लोकांक एक आधार आनी सुरक्षेचो एक नवो विश्वास मेळिल्लो आसा। ह्या गोळीबारांक लागून इबाडिल्लीं घरां, शाळा आणि मुळावी जी बांदावळी आसात ती झुजाच्या पावंड्याचेर सध्या दुरुस्ती करपाचें काम सध्या चालू आसा। पहलगाम हल्ल्या उपरांत जे बॉर्डरी वयले गांव आसा तेंचेर जो कितें परिणाम जाला ती परिणाम भरून काडपा खातीर म्हणजे ज्या इलाक्यांनी ज्या वाठारांनी हो गोळीबार जालो जितलें नुकसाण जालें तें भरपा खातीर हे एक पावल उबारिल्लें आसा। राजौरी जिल्ल्यांतल्या नियंत्रण बॉर्डरी लागसार आशिल्ल्या शिमेवयल्या गांवांनी हे सध्या काम चालू आसा। सध्या पावसान बरोच नेट धरिल्लो आसा। गोंयांत सध्या मुसळधार पावसाक लागून शाळेंनी सुट्टी लेगीत जाहीर केलेली आसा। पूण हे चित्र जे आमी पळयता ते राजस्थानांतले। सध्या उत्तर भारतांत लेगीत पावसान जोरदार हाजेरी लायिल्ली आसा। तशेंच हवामान खात्यान वेगवेगळ्या देशांक वेगवेगळ्या भारतांतल्या राज्यांक लेगीत सतर्क केलेले आसात। व्हडा प्रमाणात पावस केन्नाय पडपाची शक्यता आसा। राजस्थानात सतत पडपी ह्या पावसाक लागून जनजीवीत विस्कळीत जालेलें आसा, खंडीत जालेलें आसा। त्याच वेळार राजस्थानातल्या जोधपूर ह्या शारांत व्हड पावसाक लागून जायत्या सुवातांनी उदक भरलें। रस्त्यांचेर लेगीत हे उदक व्हडा प्रमाणात भरिल्ल्याचें चित्र आमकां दिश्टी पडटा। तशेंच लोकांक येरादारीच्या वेळार खूब त्रास जालो, जनजीवन विस्कळीत जालें, येरादारी आडकून पडली। अशा तरेचो पावस राजस्थानात सध्या पडिल्लो आसा। गोंयांत लेगीत पावसान बरोच नेट धरिल्लो आसा। ह्या फाटभुंयेर गोंयांत लेगीत आतां शुक्रारा शाळांक सुटी जाहीर केलेली आसा। उत्तर भारतात पावसान मुसळधार पावसान हाजेरी लायिल्ली आसा। उत्तराखंडात फाटल्या 15 दिसां सावन सतत पडपी पावस आनी ढग फुटीक लागून अलकनंदा ह्या न्हंयच्या उदकाची पातळी सामकी वाडिल्ली आसा। हे तुमी चित्र पळयतात, अलकनंदा न्हंयच्या पातळी जितकी वाडल्या ताका लागून ही आशिकुशीक जी घरां आसा त्या घरांक लेगीत एक धोको निर्माण जाल्ल्या कारणान ह्या आशिकुशीकच्या घरांनी लेगीत हे उदक जे आसा तें रिगपाक लागलें आनी ताका लागून भंय लोकांच्या मनात निर्माण जालेलो आसा। उत्तराखंडातली ही अलकनंदा न्हंय जी आसा ती सध्या उफाट भरिल्ली आसा। ह्या अलकनंदा न्हंयेन एक रौद्र रूप सध्या धारण केलेलें आसा। ताका लागून आशिकुशीक रावपी ही जी घरां आसा, लोकवस्ती आसा, त्या घरांनी उदक रिगतलें ताका लागून तांच्या मनात भंय निर्माण जाल्लो आसा।
समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, शिक्षण खाते धरून सगळ्या खात्यांचो स्कॉलरशिप आता विद्यार्थ्यांक एकाच पोर्टलाचेर मेळटलो। ह्या खातीर सरकारान सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च केला। ह्या सगळ्या स्कॉलरशिपांचो लाव 15 दिसां भितर नाजाल्यार एका म्हयन्या भितर मेळटलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। समाज कल्याण खातें आनी वित्त खात्यान काडिल्ल्या सीएम स्कॉलरशिप पोर्टलाचें बुधवारा लॉन्चिंग जालें। आता समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, शिक्षण खाते धरून सगळ्या खात्यांच्यो स्कॉलरशिप विद्यार्थ्यांक एकाच पोर्टलाचेर मेळटल्यो। वर्साक सुमार 50,000 विद्यार्थी स्कॉलरशिपाचो लाव घेतात। विद्यार्थ्यांक स्कॉलरशिप मेळयतना जावपी त्रास लक्षांत घेवन हे नवीन पोर्टल लॉन्च केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। कांय भुरगे पात्र आसूनय स्कॉलरशिपाचे फॉर्म भरिनाशिल्ले, कित्याक तांकां जायत्यो अडचणी येताल्यो। ताका लागून हे जे विद्यार्थी स्कॉलरशिप घेवपा पासून वंचीत आशिल्ले तांकां स्कॉलरशिप मेळची ह्या खातीर सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल लॉन्च केलेलें आसा। धारबांदोडेच्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेत IIT प्रकल्प हाडपा विशीं थळाव्यांचो विरोध कायम आसा। 400 जाणांच्यो सयो घेवन IIT प्रकल्पाक विरोध करपी निवेदन राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री तशेंच हेर सरकारान अधिकाऱ्यांक धाडल्यात। सरकारान लोकांचेर अन्याय करचो न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी केला। धारबांदोडेच्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेत IIT प्रकल्प हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा, मात त्या वाठारांत लोक रावतात। ह्याच थळाव्यांनी 400 जाणांच्यो सयो घेवन IIT प्रकल्पाक विरोध करपी निवेदन राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री तशेंच हेर सरकारी अधिकाऱ्यांक धाडून दिल्या। सरकारान लोकांचेर अन्याय करचो न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी केला। दुसरे वटेन ज्या भाटकारांक नोटीस धाडल्या त्या भाटकारांनी लोकांक तेंको दिला। तांणी IIT प्रकल्पा खातीर जमीन दिवपाक न्हयकार दिला। सध्या गोंयांत उटंगराच्या पावसान बरोच खवदळ घातला। रस्त्या कुशीक आशिल्ली गटारां उदक तुंबून मडगांव, गांधी मार्केट आनी लागसारच्या वाठारांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी। मडगांव नगरपालिकेन पावसा पयलींची कामां वेळार करूंक नाशिल्ल्या कारणान हे जे उदक आसा पावसाचें तें गांधी मार्केटात रिगले असो आरोप आदले नगरसेवक राजेंद्र आजगांवकार हाणें केलेलो आसा। जाल्यार थळावो आमदार दिगंबर कामत हाणें ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें तांचें म्हणणें आसा। गांधी मार्केटात भरपूर प्रमाणात पावस पडिल्ल्या कारणान हे उदक तुंबले। सध्या पावसान बरोच गोंयांत नेट धरिल्लो आसा। फाटले 2-3 दीस जाले मुसळधार पावस पडटा। शुक्रारा सध्या शाळांक लेगीत सुटी दिलेली आसा। आता ह्या फाटभुंयेर मडगांव वाठारांत कितले उदक भरतले आनी गांधी मार्केटात हाचो कितें परिणाम जातलो हे अजून सांगप कठीण आसा। मात्र सद्याची ही स्थिती मडगांव गांधी मार्केटांतली पळयली जाल्यार सध्या लोकांक सुद्दां थंय यो वच करपाक कठीण जाल्लें आसा। पावसाच्या हंगामात दिवचलच्या वेगवेगळ्या पर्यटन थळांचेर खंयची वायट घडणूक घडची न्हय ताका लागून दिवचल पुलिसांनी कडक बंदोबस्त वाडयल्लो आसा। सगळ्या पर्यटन स्थळांचेर भेट दिवपाची मोहीम सुरू केल्ली आसा अशी माहिती पुलीस उपनिरीक्षक आपा शिंदे हाणें दिली। दिवचल पुलिसांनी दिवचल म्हालांतल्या वेगवेगळ्या पर्यटन स्थळांचेर कडक बंदोबस्त तैनात केल्लो आसा। सगळ्या पर्यटन थळांचेर भेट दिवपाची मोहीम सुरू केलेली आसा। ह्या मोहिमेच्या वरवीं सांखळे हरवळेच्या श्री रुद्रेश्वर देवळा लागसार आशिल्ल्या भीमतीर्थ ह्या घसघशाचेर लेगीत कडक बंदोबस्त केल्लो पळोवपाक मेळटा। हो घसघसो खूब फामाद आशिल्ल्या कारणान खुबशे पर्यटकूय हांगासर येतात। तशेंच ह्यान पयलीं ह्या घसघशाचेर बुडून मरण आयिल्ल्यांचो घडणुकी लेगीत खूब घडिल्ल्यो आसा। ह्याच फाटभुंयेर पुलिसांनी कडक बंदोबस्त दवरिल्लो आसा। तशेंच दिवचल म्हालांतल्या चिरेखणी आनी न्हंय आनी हेर धबधब्यांचेर भेट दिवन आवश्यक उपाय येवजण घेतले अशें पुलिसांनी सांगिल्लें आसा। पावसांत पर्यटनाचो आनंद सोयीस्कर जावचो म्हणून पालिश शिवलिंग घसघशाचेर बऱ्यो सुविधा उपलब्ध जावच्यो म्हणून उदरगतीच्या कामाक सुरवात केलेली आसा। ही कामां सुरवात आसा। ही कामां रोखडीच पुराय करतली आनी येवपी 15 दिसां भितर पालिश शिवलिंग घसघशाचेर साधन सुविधांचें उक्तावण जातलें म्हणून राना महामंडळाचे अध्यक्ष आनी पर्येचे आमदार दोतोर देवया राणेन सांगलें। नॅशनल गोवा मॉन्सून हॉटेल ट्रॅकिंग मोहिमेची सुरवात केले उपरांत आमदार देवया राणे उलयताली।